म्हाका अशें दिसता की म्हाज्या लायफाचो हांवें असो आनंद केन्नाच पळयलो ना. आनी खरोखरच जो पळय तुमी म्हाका जो सत्कार केला, जो पळय तुमी म्हाजे जे येताना जे म्हाजो फुलां घालून जो हें केला हेचे बद्दल आनी म्हाज्या मनान म्हाका असो अक्षरशः म्हाका रडोंक येयलें. हांवें असलो आनंद आनी केन्नाच व्यक्त केल्लो ना. हो एक रोड कित्याक असले 10 जरी आनी तुमच्या गांवांत जर करपाक पडले हांव फाल्यांच्यान परत तयार आहा हे रोड करपाक. एक ल्हानपणांत आमकां एक कसली खेळणी दिली, कसलीय म्हण तूं गाडी म्हण असो ट्रक म्हण, जेन्ना ल्हान भुरग्यांक जे खेळणी दिता तेन्ना एक खेळणी दिल्या उपरांत ती खेळपाक पळय दिसता तेन्ना कशी एक मनशाक कशी उमेद येताली तशी म्हाका ह्या रोडाक लागून आज उमेद येयली. आनी हांव सारको ह्या रोडाक लागून धन्य जालो की हांगा जालें. तर आमी टार्गेट दवरलेले, आमी हो टार्गेट दवरले आमी 3 म्हयन्यांनी रोड कंप्लीट करतलो. पण देवाच्या हितून हांगासरल्या तुमच्या सगळ्या लोकांच्या हितून की हो रोड आमचो 2 म्हयन्यांनी कंप्लीट जालो. तर आनी तुमकां सांगूं सोदता, कोणाची कंपाऊंड गेले, तुळशी गेले, बरोबर आहा. सपोज कोणाक लुकसाण जर जालें तें सुद्दां हांव तुमकां दिवपाक तुमी म्हाका केन्नाय सांगा, हांव तुमच्या बरोबर आसा. तुमी जाय तेन्ना म्हाका आपलो एस्टिमेट दिया, बाबा आपलें हें लुकसाण जालां, हांव फारीक करपाक तयार आहा. आनी वर्सां म्हाका 3 वर्सां दिया. आतां आमचे 2 म्हयने जाले, 2 म्हयने 2.5 म्हयने जायत येयले, 3 म्हयने दिया. हांव आखाडा हो भांगराळो करून दाखयतलो. आनी हांव आजून 2 वर्सां 10 म्हयने बाकी आहा अशें चिंता तुमी. 2 वर्सां 10 म्हयने बाकी आहा. ह्या आंकड्यार तुमी पळयतले कितें पळयता, हो म्हाजो गांव हें चिंतून वयता. तुमकां सांगू कुमारजुंवा मतदारसंघान असलो आखाडा कोण पळयतलो पळय मुद्दम हांगा येवपाक लागून लोक सोदतले आमकां मातशें आखाड्यार वचूंक जाय. आनी हें हांव तुमकां करून दाखयतलो.